2 ऑक्टोबराक पणजे आरटीओच्या ऑफिसात लागिल्ल्या उज्यात अर्दे लाशिल्ले हे डॉक्युमेंट ओल्ड गोवा बायपासार राशीक मारिल्ले मेळ्ळे। ह्या डॉक्युमेंटांनी लोकांच्या गाड्यांचे रजिस्ट्रेशनाचे कांय बरे डॉक्युमेंटूय गेल्यात। हो राशीक मारला तो कोणाचो तरी डिजिटल आरसी बुक। येरादारी खात्याच्या हलगर्जीपणान कांय प्रस्न उपरासल्यात ते अशे, लासूंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट कित्याक उडयल्यात, अर्दवट लाशिल्ल्यांचो सारको विलो कित्याक लायिल्लो ना, इतले सेन्सिटिव्ह डॉक्युमेंट विलो लायनासतना हायवे कुशीक राशीक मारपाचें कारण कितें, हे डॉक्युमेंट थंय राशीक मारपी आरटीओ काय आनीक कोण, डॉक्युमेंटांची आयडेंटिटी कोणे गैर गजालींक वापरली जाल्यार जबाबदार कोण। ओल्ड गोवा बायपासार उडयल्ल्या ह्या डॉक्युमेंटांचेर मिडियाची नजर पडली म्हूण कळटनाच सरकारी यंत्रणा जागी जाली आनी ब्रेस्तारा सकाळ फुडें त्यो अर्द जाळिल्ल्या डॉक्युमेंटांच्या राशींचो विलो लावंक लोक हाजीर। 2 ऑक्टोबराक पणजे कदंब बस स्टँडावेल्या आरटीओच्या ऑफिसाक उजो लागले उपरांत थंय मुख्यमंत्री पाविल्लो। उज्यात आरटीओचो इन्फोर्समेंट आनी रजिस्ट्रेशन सेक्शनांतले डॉक्युमेंट चड काबार जाल्ले। चोरयो पळयल्यार गाड्यांचे बाबतींत हाली परिस्थिती विस्वासपाची ना। अशें आसतना स्वता आरटीओनूच रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंटांचे बाबतींत घाळपणां केलो म्हूण चड अजाप। मिडियाचे रिपोर्ट पळोवन काल सांजे आरटीओ खात्यान मिडिया रिलीज काढले। खातें आतां खुलासो करता तो हो, रस्त्या कडेन खंय डॉक्युमेंटाच्यो राशी कामगारांनी मारल्यो खात्यांनी। 2006 सावन सगळे रिकॉर्ड कंप्युटरायज्ड आसा। रिकॉर्ड्स लासले म्हूण कांयच भिरांत ना। जळिल्ले डॉक्युमेंट कामगारांनी हायवे कडेक उडयले। खात्यान ती हायवे वयल्यान क्लियर करून घेतल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।